हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वासाप। एक थंब बांदलो तांतो भितर सरताना पयले मेळटा त्या वांट्याक पवित्र स्थान म्हणटात। हांतू एक दिवठणी, एक मेज आनी समर्पित उंडे दवरले। दुसऱ्या पडद्या फाटल्यान आसलेल्या थंबाच्या वांट्याक भोव पवित्र स्थान म्हणटाले। पूण येदोळूस लाभल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ याजक कसो ख्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो। हो थंब मनशाच्या हाताने बांदलो न्हय, निजाकी तो हे सृष्टेचोच न्हय, आनी एकच फावटी भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो। सरतास्तना बोकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत घेवन न्हय, बागार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी ससनाक बाळटा ती सडवून ताणें आमकां जोडण दिली। बोकड्याचे आनी पाडक्याचे रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबर बश्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायल्या वेळार कुडीचे अशुद्धपण काडन तांकां पवित्र करूंक शकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकी कितले वर्ते सकत आसची ना। ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक कथावीन बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादीक करण्यां थावन म्हणजे फातकां थावन आमची अंतस्करणां नितळ करन जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केली। देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव सर्गार चडटा। कित्याक महोन्नत सर्वेस्पर भयंकर सगळे पृथ्वेचो वर्तो रायतो। परजांक तो आमचे अधीन करता, राष्ट्रांक आमच्या पांयां तळा घालता। श्लोक। संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव सर्गार चडटा। आमच्या देवाच्या मानाक भजन गाया, वय भजन गाया, आमच्या रायाच्या मानाक भजन गाया। कित्याक देव सगळे पृथ्वेचो राय, कीर्तनांनी ताची स्तुती गाया। श्लोक। संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव सर्गार चडटा। राष्ट्रांचेर देव राजवडके चलयता, आपल्या पवित्र शिवासनार तो बसला। अब्राहमाच्या देवाचे परजे सवे राष्ट्रांचे फुडारी एकठांय जाल्यात। पृथ्वेचे अधिपती देवाचे अधीन आसात। सगळ्यां प्रास तो उंचायेर आसा। श्लोक। संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव सर्गार चडटा। सामर्थाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यान तांकां साध्य जालें ना। ही खबर ताच्या भाऊ बांदवांक मेळटाच ते ताका धर्न व्हरूंक म्हूण आयले। ताची तकली फिरवाल्या ते म्हणटाले। देवाचे उतर हें। वाकाने तुका क्रिस्ता।